कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावं कमी संपूर्ण हुलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावं कमचे तारण आवय टेन्शनार आसली आनी मोबायलाचेर कितें सोत्तें आसा आनी धूव विचारता मम्मी कितें सोत्तें आसा त्या वॉट्सॅपाचेर पुता टेन्शन जालां देखून वॉट्सॅपाचेर कितें सोत्तें आय ना पोर कोणेक एक मॅसेज धाडिल्ली टेन्शन जाल्ल्या वेळार देवाचें उतर कशें वाचूंक जाय म्हणून देखून खंयची एक वळ कोणेक फॉरवर्ड करून धाडल्या टेन्शन जाल्ल्या वेळार वाच खंयचो एक प्रवादी इजाया 10 अध्याय 10 वळ 11 आनी जाल्यार भिरांत जाल्ल्या वेळार वो प्रवादी आनी कसले कितें अनवर आयिल्ल्या वेळार वो प्रवादी आनी कसले आनी वॉट्सॅपाचेर मॅसेज देवाचें उतर कशें वाचूंक जाय खंयच्या वेळार खंयचें जुक्त देवाचें उतर वाचूंक जाय जायतीं आमच्या फिरगजेंची पत्रां येतात तांतूय खंयच्या वेळार खंयचें देवाचें उतर कामाक सुटतना घरा बसतना आनी खंयचेय म्हत्वाचे हंत आमच्या जिणेंत येता आसतना खंयचें देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय म्हणून नियाळ देवाचें उतर आमकां एक बळवंत हातेर आयचो विशय सगळें आमी देवाच्या उतरा विशयान इतलें आयकत हांव आमकांच एक टेन्शन जालां कशें तें नियाळ करचें आमच्या जिणेक कशें वापरचें कितलोय प्रयत्न केल्यारय उडास उरना थोडीं जाणां गडीयेपटी बायबल काणयेन उक्तो करतात पूण 2-4 लायनी वाचतना मागीर येवन सांगतात जायना फादर तूं थंय हांगा धांवता मोन आसा पूण उपाय ना कितें करचें ह्या शर्मावे वेळार देवशास्त्राच्या बदलाक आमच्या जिणेंत सदां आमी पाळचे तसले 2-3 विशय तुमकां सांगता आनी ते आमकां जर तर उपकाराक पडटले पाळूंक प्रयत्न करया पयलो दाखलो एज्रा नेहेमियाच्या पुस्तकांतलो पोरण्या सल्ल्यांत आमकां एज्रा ह्या नेहेमिया प्रवादीचें थंय पुस्तक आसा आनी नेहेमिया उक्त्या मैदानार इस्रायलाच्या लोकांक सगळ्यांक एकठांय करून देवाचो ग्रंथ तांकां वाचूंक लागलो आनी लोक इतल्या उर्बेन आयकूंक लागलो सगळो लोक आमेन आमेन म्हळ्यार तशेंच जावं या वय म्हणून प्रवाद्यान सांगिल्ल्या उतराक सरी जावन तांची जाप दितालो देखून वो आतां नियाळ आमी करतना जर तर तुमकां तुमच्या मतीन कांय घुमता वय म्हणा सगळीं दोळे अशे सोन पळयता म्हाका भिरांत दिसता हांगा समजाता तर व्हड्ड तकली आलयचे म्हूण ना म्हाका घुसपट जातलो तुमी न्हीद काडटे आसात की आयकते आसात की म्हणून पूण समजलें तर वय म्हणा ना जाल्यार न्हय म्हणा उपरांत केदाळे अवकाश मेळटा आसतना हांगा पाद्र्या ब्रदर आसा तांचे लागीं विचारया देवाचें उतर हर एक वाचपां जाता आसतना हांगा सांगता देवाचें उतर जायते भोवशा ह्या देव तेंपलांत ती शिकोणदार आयिल्ले आसात देवाचें उतर अशें सांगता शब्द भाव बरें देवाचें उतर शब्द भोव बरें पूण तितलेंच कठीणायेचें कित्याक देवशास्त्राचे शब्द आयले म्हणटना थोड्यांक आमकां काळुजे न्ही दाखलो दिता आतां कोणाक एकल्या बोकऱ्याक धरचें हांवें हांगा म्हज्या मुखार एकलो मानेस्त बसला आयचें पयलें वाचप खंयच्या पुस्तकांतलें सांगयेत गे भोव बरें द्विती नियम आनी एकल्या दोगांक विचारता आनी आतां पयल्या बांकार बसयल्ल्यांक पुरा गडा जाता आतां पाद्र्याक आमकां कितें विचारतलो स्वाभावीक
जर तर हांव थंय बसून आसा पाद्र्याप जावन हांव थंय बसून आसल्यार थोड्या फावटी आमी हांगा आल्तारी बसून आसता पूण आमची मोत शर्मावारां कितें सांगचें लोक आई लागीं ना हांगी आमच्या मोतीन ती 100 चिंतना पयलें वचप कितें जालां म्हणून आमकांय खबर आसना आनी तुमकां घडटा अशें ते पावणांतल्याक आमकां जायत्यांक रेतीरेक वचून संवय जाल्या थंय कोणी एकलो मुखार येवन सांगता इजाया प्रवादी 10व्या अध्यायांत 11व्या वळींत अशें सांगता हे देवा हांव सदांच बायपाट करूंक पळयता मातयेव कितें सांगता लूक कितें सांगता सांपाव कितलें तकलें ताटयल्यार म्हाका बायपाट जायना न्ही देखून त्या मनशांक पळयत आसतनाच आमकां बेभिरांत तांच्या तोंडांत हांव असल्या रितीनी देवाचें उतर वळटा म्हाका कित्याक जायना शर्माव दिवचें सोडा प्रसंग करचे सोडा पाद्र्याप ह्या लायक येवन रितीरे वेळार शर्माव दितात पूण आमच्या वैयक्तीक नियाळा खातीर देवाचें उतर नियाळ करया म्हणटना म्हज्या मतीन कित्याक उरना आनी हाका लागून एका नमुन्याची भें आमच्या मतीन गेल्लें आसा स्वाभावीक हें हांवें सांगलें देखून भियोवचें नाका सगळ्यांत थंय घडटा सगळ्यांत थंय घडटा कोणा ती घडना ती भोवशाय थोडे तरी फोट सांगतात विसर पडचें नातल्यार आमची भुरगीं परिक्षेन 100 मार्क्स काडटी तांणी बरें कर शिकून गेल्लें ते परिक्षेक वता आसतना विसर पडटा तांकां सुमार 65 वर्सां पयलें 65 वर्सां पयलें वातिकान महासभा म्हूण जाली ताच्या पयलें देवाचें उतर वाचचें भाग लोकांक नातल्लें जावं पुरो लोक अशिकपी आसुल्लो जावं पुरो पवित्र सभेन चिंतलें याजकांनी मात्र हें वाचूंक जाय हेरांक थंय बायबल दिलो जाल्यार लोक तांकां मोन आसल्या प्रकार ताचें विवरण करतलो आनी जाय आसल्या प्रकार हेरांक सांगतलो ना पवित्र ग्रंथ फकत थोड्यांनी मात्र वाचूंक जाय पूण पवित्र सभा चिंता हें दिर्वें आमी सगळ्यांक दिवंक जाय देखून बायबल म्हजें मात्र न्हय हांगा बसयल्ल्या तुमच्या हर एकल्यांचें हें पुस्तक आमच्या हर एकल्यांचें आनी तूं आसलें उतर आमच्या हर एकल्यांचें देवाचें उतर म्हळ्यार कितें उतर हो एक हांगा बायबल आसा इतलो दाट हजारांनी शब्द आसा तातूंत हें गी देवाचें उतर तो एकलो आतां पयल्या वाचपाक हांगा परगट करूंक दोगी स्त्रियो आयल्यो किर्तन गायलें तांणी तोंडांत हांव आयिल्लें तें गी उतर देवाचें उतर म्हळ्यार कितें लांबायेक सांगूंक म्हाका हांगा अवकाश ना पूण एकच शब्दान देवाचें उतर जेजू क्रिस्त आनी हाका क्रिस्मसाच्या वेळार आमी आणखी आसां आज जेजूच्या परगटेची परब आमी करता आणखी हो क्रिस्मसाचो काळ इम्मानुएल देव आमचे सांगता भोव बरो शब्द हो देव आमचे सांगता हें आसा देवाचें उतर तुमच्या मदलो कोण एकलो जॉन कोण गी आसा जॉन कोणी आसा गी हात वयर उबारा जॉन कोणी ना गी हांगा आळे दोग जाण नांव हांवें आपयल्लेंच तांकां कळ्ळें हांव तो जॉन तांणी हात उबारलो नांवान तांणी तांची वळख घेतली इम्मानुएल बडव्यान ह्या देवान दिल्लें नांव जेजूक त्या नांवांत आमच्या सगळ्यांची वळख आटापल्या देखून देव इम्मानुएल म्हणटना तुजें म्हजें सगळ्यांचें नांव तातूंत आयलें जॉन थंय आसल्या दोगांचें पूण स्त्रियो म्हणटना तुमी सगळे हात उबारतात दादले म्हणटा आसतना तुमी सगळे हात उबारतात सामान्य नांव तें सार्वत्रीक नांव तें दादले सगळे हात उबारतात इम्मानुएल सगळ्या मनशा कुळाक देवान सांगाता घालून दिल्लें नांव तें देवाचें उतर देखून हांगा याजक जावं हे वाचपी परगट करतना देवाचें उतर हें म्हणटना बरयल्लें उतर मात्र न्ही शब्द मात्र न्ही क्रिस्तच आमकां मेळटा
क्रिस्तच आमकां मेळटा हें देवाचें उतर. जाल्यार आज आमी घरा वयता आसतना क्रिस्ताक आमच्या सांगाता व्हरूंक जाय. क्रिस्ताक आमच्या सांगाता व्हरूंक जाय. कशें? आयचो विशय सांगला आमकां नियाळ देवाचें उतर. नियाळ कसो करचो? नियाळ म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ खबर आहा तुमकां? आमी हो शब्द जायते फावटी आयकला. नियाळ 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 नियाळ. साद्या उतरान सांगचें तर चिंचें. चिंचें. बेस्टेंस चिंचें. आतां तुमी सगळां बसून चिंते आसात हांव मुखार कितें म्हणटलो म्हूण. नियाळ. ती आज शिक्षकांचो दिवस. टिचर बरें करून क्लासीन शिकयते आसा या कॉलेजीन शिकयते आसा. टिचर म्हणटा आसतना प्रायमरीच्या हायस्कुलाच्या भुरग्यांक गेले देखीक दवरया. कॉलेजीच्या भुरग्यांक टिचर शिकयते आसा ती प्रोफेसर शिकयते आसा. भुरगें एकले बरें करून डेस्काचेर भोवशे हात दवरून नियाळ चिंते आसा. प्रोफेसराक भारी खुशी. भुरगीं म्हाका बरें करून आयकतात म्हूण. तें कांय आयले वरच मोगार पडुल्लें चेडूं ताच्या बॉयफ्रेंडाक नियाळते आसा. नियाळचें चिंचें. कोणगी एकलो आमच्या मदलो ताणें पयशे आसले सगळे बिझनेसान घाल्यात. टेन्शन जालां. खंय वेचें म्हूण कळना. इश्टां सांगता उलयल्यार तेय बूद भाळत सांगतात. भोवशे हांगा आयल्यार पाद्र्या बी बूद भाळत सांगतात. तो भोवशे एका बाराक गेला. भोवशे एक बिस्केचो ग्लास काडून घेवन मुखार घेवन बसला आनी तोय गंभीर जावन बसून चिंते आसा. नियाळ. तोय नियाळच. टीव्हीचेर फिल्मां येतात. ताच्या चड करून सिरियलां येतात. त्या वेळार कोणाय न्ही आमच्या लागीं उलोवचें बरी ना. करून तो अर्दो घंटो आमी बसता. तोय नियाळच. चिंचें. तर देवाक कशें चिंचें? आमची मोत दिसाच्या 24 घंट्याय चिंते आसता. 24 वरांय चिंते आसता. रातीन स्वप्नां येतात म्हळ्यार मोतीन चिंतलां म्हणून अर्थ. चिंते आसतना मोदें इल्लेशें देवाक हाडया. थोड्या फावटी गरजेक नातली चिंतनां आसात ती इल्लीशी देगेक दवरया. देवाक हाडया. भोवशा एका वराच्या 60 मिनटांनी 1 मिनट देवाक चिंतया. ती सवकास हप्ते हप्ते उतरून येता आसतना 2 मिनटां करया. 5 मिनटां करया. हाका म्हणटा आमी देवाचें उतर नियाळचें या चिंचें. हाका खंय मेळटा आमकां? प्रवादी सांगता देवाचें उतर म्हाका आयलें हांवें ग्रासिलें. म्हळ्यार एक बुकेल्लो पेटो तुमी पळयलो आसतलो. ताच्या मुखार तुमी कितेंय गेल्यार बाका बाका करून तो खाता. ग्रासूंचें. देवाचें उतर म्हाका आयलें आनी हांवें ग्रासिलें. हांगा मिसा वेळार भोवशा त्या 2 मिनटांच्या परगटणे वेळार पयलें वचप जावं परत शुभ वार्ते वेळार ग्रासूंक जाय आमी. ताचे उपरांत दिसभर आमकां वेळ आसतना भोवशा हांव म्हज्या कदेलाचेर बसून आसा, बायकाचेर वचून आसा या आनी खंय बस्साचेर हात दवरून रावून आसा. 1 मिनट भर चिंचें. कशें करूंक जाय म्हणून द्वितीनियम आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें. तेंच पुस्तक सांगता आयके इज्रायला, शेमा इज्रायला म्हणल्यार उतरां सगळ्या तुज्या काळजां, सगळ्या तुज्या आत्म्या, सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. उपरांत कितें सांगता पळया. तुज्या भुरग्यांक ती उतरां परत परत सांग. टिचरां शिक्षकांचो दिवस. त्या भुरग्यांनी सारकें शिकच्या परी तुमी कितले फावटी सांगतात परत 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 सांग. तूं घरांत बसून आसतना, वाटेर चलोवन आसतना, तूं न्हिदतना, तूं उठतना ती तांकां सांग. मागचें खंय फादर? फकत देव तेंपलाक येवन ना. न्हिदतना, उठतना, बसतना, धांवतना, चलतना 1 घडी हांवें देवाक चिंतलें तर तेंच मागणें. तोच नियाळ. तेंच हांवें देवाक चिंतचें आनी तें आमकां उपकारता. असो दाखलो आयची शुभ वार्ता आमी आयकली. जेजूक
ताळूंक थंयसर सैतान आयलो. 3 नमुन्याच्यो ताळण्यो. आनी जेजू तिनी ताळण्यांक ताका फुड करून देवाचें उतर म्हूण सांगता. पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा. जेजूक ही उतरां खंय जावन आयलीं? नजरेतांत जेजू गेल्ल्या वेळार ताका इजायाचो कवळो हाण दिलो आनी जेजून तो उक्तो केलो आनी देवाचें उतर परगटलें. थंय कवळो आसुल्लो. ह्या जेजून ही उतरां बायपाट केल्लीं की ह्या घडये अरण्यांत तो आसा आनी सैतान आयिल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक सांगता, पवित्र पुस्तक अशें सांगता ताका उतरां खंय जावन आयलीं. बायबल ह्या कवळो ताचे लागीं नातुल्लो. बायपाट ताणें केला म्हणून हांव पाती येना. ताच्या जिणयेंत ताणें जिरोवन घेतिल्लें, ताच्या जिणयेंत घडये घडये ताणें नियाळ केल्लें. शमा इस्रायल, आयक इस्रायल आमी म्हणलें. तूं बसतना, उठतना, न्हिदतना, चलतना हर एक घडये जेजून कितें नियाळ केल्लें तें ताणें सांगलें. देखून जावंक पुरो तुमच्या घरा तूं कातोलीक पवित्र सभेक वचनाका, इगर्जेक वचनाका, ये म्हज्या सांगता न्यू लायफाक जॉयन जा म्हूण तुका सांगतना आमकांय बगता ना हांव बाळका जेजूचो भक्तीक, हांव हे कातोलीक सभेचो सांदो ना. बायबल अशें सांगता. पूण बायबल सांगता म्हणून तुका उपरांत सांगूंक जाय म्हणल्यार तोंडांत उतरां येना. कित्याक तांणी बरी बायपाट केल्यान ती उतरां. तुका घरा खंयच्या नमुन्याचें टेन्शन आसा, काम आसा, देवा म्हाका आदार दी, म्हाका देवाचें उतर आतां पावूंक जाय. पूण तूं प्रयत्न करताय जाल्यार मोतीक तुज्या उतर येना. कित्याक? म्हाका अभ्यास ना. हांवें फकत वॉट्सॅपाचेर पळयलां, फकत पत्रांनी पळयलां. पूण जर तें एक उतर चिंत्या आयच्या दिसा खंयच्याय पयल्या वाचपांतलें जावं, दुसऱ्या वाचपांतलें जावं, शुभ वार्तेंतलें जावं, एक उतर दाखलो कसो म्हूण सांगता. कोणाय तुमच्या मदल्या कोणाय हांवें उबें रावून नामान मरये म्हूण म्हळ्यार तुमकां खंडी सुखाना. नामान मरये कृपेन बरले सुमी तुजें सांगता. कित्याक आमी हजारांचे हजार फावटी तें उतर मुळां आनी आज आमचें तें हातेर जालां. देखून कांयच हे कितें कावजेनी नासतना आमी एकच फावटी नामान मरये कृपे आमी स्वप्नान जाल्यार नामान मरये म्हूण येता. त्याच प्रमाणें खंयचेंय आमी आयकलें एक उतर बेस्टेन्स म्हणटा हांव. निरंतर कर्ण सगळो बायबल नियाळचें म्हणून ना, चिंतीचें म्हणून ना. खंयचें एक उतर दाखल्याक इम्मानुएल, बाळोक जेजू. इम्मानुएल, 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 इम्मानुएल 10 फावटी म्हणटाना देवाच्या उतराक प्रभाव आसा, बळ आसा. आपापींस आमच्या काळजा मनान तें रिकता आनी आमची जिणी आमकां खबर नासतनाच बदलता. देखून प्रवादी सांगता 300 उतरां जेजूय वापरता. उपरांत तो शेतकारी बी वोमता, तें बी पडटा भुमीक, किर्लाता, वाडटा. कशें तें फळ दिता केल्ल्याकच खबर ना, पूण देव फळ दिता. आमकां खबर नासतनाच देव आमचे थंय परिणाम घालता. देखून येदोळूच उतरां परगट केल्यान भाव भयणीनो आनीकय मिसाच्या उपरांत जायते मागणी आसात. तांतूय देवाचें उतर आटापून आसा. खंयचेंय एक उतर आयच्या दिसा घरा पावता पर्यान, दनपरां जेवता पर्यान, सांजेची च्या घेता पर्यान, राती न्हिदता पर्यान सांगा. तुमच्या मतींतच 10 फावटी तें उतर हाडा. सांगता तुमकां फाल्यां तुमी उठतना तुमची मोत प्रफुल्ल आसतली, खुशी आसतली. कश्ट तेच आसल्यार तुमकां भितर तावन बळ मेळटलें. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां पेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्याव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेजू. आमेन. देवाचो
आशीर्वाद मागून घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. Jesu balka naman tuka, Jesu balka vandan tuka, besavam cherga walai kurpeza, venge tuja sada samal dovo, besavam cherga walai kurpeza, venge tuja sada samal dovo. Jesu barca, naman tuka. Jesu barca, vandan tuka. Besawam cherga, wale kurpeza, vengin tuja sada, samandava. Besawam cherga, wale kurpeza, vengin tuja sada, samandava. Dupont सांडून आयलो या संवसारी, मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी. पातकान बुडलेल्या तुझे परजे, उदेवन आयलोय तूं सुर्या परी. देवपण सांडून आयलोय या संवसारी, मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी. पातकान बुडलेल्या तुझे परजे, उदेवन आयलोय तूं सुर्या परी. Jesu barca, naman tuka. Jesu barca.